जे महान असे आमचे थोर असून येतो आमचो लिडर जे आज हे अस्थि विसर्जनाचो कार्यक्रम आमी दवरलेलो सकाळच्यान सकाळी आमी हांगा सगळे खाणेकर जमले आनी हांगासर आतांच हो जे अस्थि विसर्जन जाल्लें आसा हांव देवा कडेन मागतां की देवान आमचो बाबा सतीश तशेंच बाबा रॉय आनी तेंचे सगळे कुटुंबियांक देवान बरी शक्ती दिवची तांकां हे दुख्खांच्यान सावरपाक आनी इतलें सांगून दिसता की सर आमचे रवी नायक एक गोर गरिबाचे कैवारी एक सगळे बहुजन समाजाचे मोठे नेते तसेच आमच्या भंडारी समाजाचे एक आधारस्तंभ आशिल्ले आनी तेंच्या अकस्मात निधनान हे मोठे आमकां दुख्ख जाल्लें आसा सबंद फोंड्यांत न्ही तर सबंद गोंयभर सगळे अशें मोठे दुख्ख सगळे आमचे लोकांक चूक सगळ्यांक पडल्या म्हणटा तशें आनी देवा कडेन मागता की तांकां देवान बरी शांती प्रदान करची आनी जे फुडें आमचे बाबा रिटीज आसूं रॉय आसूं पळय हेंचे फुडारपणा खाला जे पुणेच्यान तें कार्य अशें बाब रवी नायकान सरान दवरलेलें तें तशेंच ताणें बीन चालू दवरचें. नमस्कार. आमी पळयतात की जे कृषी मंत्री रवी नायक यांचे हालींच निधन जालें आनी आयज जवळ जवळ 4 दीस जाता आनी त्या निमतान जे तांचे एक रॅली हांगा काडपा आयली फोंडेच्यान आयज ती खांडेपारा पर्यंत आनी तेजी जी हस्ती आहा ती हांगासर म्हणल्यार जे विसर्जनाचे कार्यक्रम म्हणल्यार आशिल्लो त्या प्रमाणे लोक त्यांच्या बरोबर वर्गत जशे गाडयो घेवन लोक आशिल्ले फाटल्यान आनी जशें म्हणलां की आमी आतांच चेअरपर्सन उलयलो की तेंचें जें कार्य आसा हें आतां मुखार व्हरतले जाल्यार तेंचे जे दोगूय चेडे आसा रितेश आनी रॉय हेंच्यांनी हें जें कार्य रवी नायकान जें आतां पर्यंत हाडलेलें आसा दवरलेलें आसा आनी लोकां मुखार तें मुखार व्हरपाक तेंची जबाबदारी जावन आसा म्हणून खांडेपारच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.